नमस्कार आणि प्रणाम। आज तुझ्या आम्ही विधिवत पूजा केली असा तुवें ही पूजा मान्य करून तुवें शांत जावचें आणि जे आम्ही नुस्तीकार तुजेर पोट भरता तांकां भरपूर लाभ करचो, तांचें रक्षण करचें आणि तांकां भरपूर उत्पन्न दिवन तेंचें जीवन सुखमय करचें अशें तुज्या कडेन आमी सगळे समाज जावं नुस्तीकार जावं पागी जावं गाबी जावं सगळे जे जे नुस्तें मारता ते सगळ्यांक तुका मागणी आसा। तुमचें पोट बरें भशेन भरचें आनी आमी तुजें रक्षण करचें।
सुंदरशें कंपेरींग करता प्रोग्राम जरी पळोवंक गेल्यार अशें दिसता की ह्या एकान इतली बरें कंपेरींग करूंक शकता रमाली जाल्यार स्टेट लेवला म्हणून व्हरचें कंपेरींग करपाक खूब सुंदर सतत आसपाक जाय रेगुलर जर कोंकणी जर भाशेक आसत ती सुंदर पद्दतीन म्हाका मांडावळ करता. हांवें हाजे पयलीं कार्यावळ अशीच अटेंड केलेली प्रोग्रामा आशिल्ले एज अ सरपंच म्हणून सादोळशे आनी सुंदर कार्यावळ जाल्ली आनी बरें सुंदर आमच्या पागी समाजाच्या महिलांनी स्वागतीक म्हणिल्लें. आयज म्हाका याद आसा ती जाल्यार मेमरी फूल जाल्या म्हज्या मोबायलाचेर अशें इल्ले इल्ले ते डिलीट करताले कित्याक त्या प्रोग्रामाच्यो सगळे गजालीच्यो समजल्यार वता आनी दिसता इतल्यो सुंदर आमच्यो बायलो म्हणटात त्यो खंयच्यो समाजाच्यो खंयच्यो खंय रावता अशें कांयच एक्चुली आमी केन्नाच कन्सिडर करना. प्रेजेंटेशन जें केलें आसा तें आमी याद दवरिता आनी अशें पयलीं दिसतालें की पागी समाजान हितून काय वतलो पागी फक्त नुस्तें मारपाचें अशें कांय वर्सांनी पयलींच्यो खबरी पूण जेन्ना लग्न जावन काणकोण आयले उपरांत न्ही पागी समाज तुमकां प्रॅक्टिकली पळयला अदरवायज आमी पागी खंयच पळयनाशिल्लीं. कोण येतालीं आमचे कडेन नुस्तेंकान येतालीं केन्ना नुस्तें घेतलें रांदलें आमी हुमण खाल्लें तळें जाल्यार तळें जें कितें मेळ्ळें तें खाल्लें जालें तेजे भायर आमचो संबंद केन्नाच ना. पूण आफ्टर मॅरेज म्हणटा सुद्दां रोखडेंच कांय वर्सांनी जेन्ना सोशल लायफाक इनवॉल्व जालें तशें पळोवंक जाल्यार पयलीं दिवाकर बाबा हातूंत लोक मेळ्ळे रजनीताई सामकी घरची जावन गेली आनी कित्याक मागीर शिस्ता आनी तिगे शिस्ता ते आमी काणकोण आसा वेल्यार एक्सचेंज जाले आमी आतां पयस पावल्या थोडीशी. सो इतले नाते घट्ट जाले पण हो समाज इतलो मायेचो आसा. आमकां जेन्ना लग्न जालें शाळे मावशी जी आमची तारी वयली शाळे मावशी ती नुस्तें विकपाक येताली इतली गोड मायेची सारकी मनीस अशें म्हळ्यार केन्नाच असो गॅप ना. सो केन्ना केन्ना म्हाका अशें दिसता की इतले बरे बरे लोक आमच्या गोंयांत हे आसा आनी आमी कांय वेळार आमच्या जातीच्या नांवान तेज्यो विशेष कांय गजाली घडटात तरी सुद्दां आमी सगळे एकठांय आसा आनी आयचो वक्त सारको ट्रेडिशनल प्रोग्राम. आमची जी ट्रेडिशन जें आहा परंपरा जी आसा ती आयज हे जनरेशन सांबाळटा तशें फुडली जनरेशनाक सुद्दां तें सांबाळपाक जाय. तांकां जर कितें कळटा जाल्यार अशा कार्यक्रमाची खरी गरज आसा. म्हळ्यार तें कशें करप कितें करप. आतां आमी दिल्ली वेळेर नंतर हांगा जें मांडावळ आसा नाल्लाची पुजा मागीर दर्या सोडप हांवें फक्त व्हिडियो पळयला दोळे सगळे आजून हांवें प्रॅक्टिकली पळोवन आयज हांव पळयतलें आनी हें जें करपाचें तें हें आसा म्हणजे तांकां आमचें स्थानीक उद्वन हें सगळें तें करतात पूण हेजे फुडें तें कंटिन्यू उरपाक जाय जाल्यार हें अशा मोठे पद्दतीन तेजे कार्यक्रम जावपाकूच जाय. आनी आमचो समाज जो आमचो म्हळ्यार हांव पागी समाज अशें म्हणून उलयता की हें जें आमकां एक अशें म्हणजे गोंयकाराक जसो ऑक्सिजनान जगतली तशें मोठ्या प्रमाणात गोंयचे लोक नुस्त्यान जगतात. नुस्तें ना जाल्यार तेंच्या अशें जाता म्हज्या घरांत तेच परिस्थिती आसा. एक दीस नुस्तें नासतना आमी वचना कशें कशें आमी सोमार एक क्रिस्तांव अशें आमी राखून दवरल्या तें केन्ना वतलें म्हाका खबर ना पूण नुस्तें हो दुसरो प्राण जावन आसा. आनी पयर सुंदरशी कार्यावळ फिशरीज डिपार्टमेंटान गेल्ले हांगा कार्यावळ म्हणल्यार तांकां बरें बरें निवळसाणेन नुस्तें विकपा खातीर दवरपा खातीर स्टँड स्टूल एक ल्हानशें ताका कपाट चाबी पयशे घालून दवरपा खातीर आनी काय जे स्टिलाची बकेट हाडपा खातीर इतलें सुंदर गोंय सरकारी तुमचो इतलो बरो विचार करता ह्यो स्किमी करप तुमचे कडेन पावोवप ह्या खातीर स्थानीक आमचे आमदार आनी आमचे गोंय राज्याचे मंत्री हे जे वाव करतात तेंय आमी तोखणायचे म्हणटा. म्हाका अप्रूप दिसलें दिसता की अशें ह्या पद्दतीन आमी ल्हानशा पद्दतीन येना पूण आमी हें करपाक शकता. म्हळ्यार एक नुस्तें घेता आसतना बरें निवळ वातावरण आसलें की चड लोक
एट्रेक्ट जावन ते बरें कितें घालपाक शकता म्हणजे तेन्ना नुस्त्याचे 10 रुपया आले जाल्यार अशें तुमी करूं येता आतां नुस्तें मेळना बट एग्जांपल म्हणटा आमी की एखादें एक थोडेशें तेजें वाडोवन दिवपाक म्हणजे एक संदी मेळपाक शकता कारण तें वातावरण तेजें आतां आमी खंयचे हॉटेलांत म्हणा किंवा आमच्या साद्या हॉटेलांत ती च्या दुसरी मातशी सादारण आशिल्ल्या हॉटेलांत ताका एक 10 सुबेज उरता काजूचे पॅकेट जनरल स्टोरान हेजेच शेअर जाल्यार कमी रेट उरतली तेच आमी मोठ्या हॉटेलांत गेल्यार ते काजू पॅकेटां चड उरतली विमानांत जाता ती कितलेशेच पटीन आसतली सो प्रत्येक सिच्युएशना प्रमाणे तेजी रेट आसता आयज हो समाज आपली धर्त करता आपूण स्वता व्हड जाता सुनी इतरांकूय वांगडा घेवन वता आनी तुमचे मदीं जो एकवट आसा तो एकवट खूब मोलाचो आसा तुमी स्वता घडलें अशें न्ही आमी बी घडलो तुमी बी घडाना अशी ते प्रत्येकाक येता त्या मनशाक न्यू जनरेशनाच्या भुरग्यांक वेगवेगळे एक्टिविटीज जाता म्हाका बाबाले इतले बरे गरबा खेळटा गरबा हो आमचो ह्या समाजाचो कसो न्ही होवंक गेले पूण ते शिकोवन ते प्रेजेंटेशन करप आनी परत आमी 10 लोकांक तयार करप भुरग्यांक तयार करप डान्स आसतले तो सनशायन क्लबाचो जो हें उरता तातूंत मॅक्झिमम भुरगीं आमची ह्या समाजाची आसा ती इतली एक्सपर्टायज आसा डान्सा खातीर म्हाजे सुद्दां ती डान्स करतना हातपाच्या खुबदां ताचो प्रोग्राम एटेंड केल्लो आसा खूब सुंदर सुंदर इतर कार्यावळी जातात वेगवेगळ्या वेळार म्हाका वचपाची संदी मेळिल्ली आसा सो ह्या सगळ्या खातीर तुमकां जेन्ना जेन्ना आमची गरज आसा फुडो जेन्ना मारता तेन्ना आमी हजर आसतली इतर केन्नाय सुद्दां जेन्ना गरज पडटली तुमचें सांगलें पूण तुमचो एकवट कायम दवरचो आनी ह्या समाजाच्या उन्नती खातीर इल्लो इल्लो फारीकपण आमी प्रत्येकान जो दिवपाक दिवप तशें प्रत्येकान आपले भितर सुद्दां तो दिवपाक जाय तोय तुमी दिवचो आयज शिक्षण खंयचो इतले कटकटचे ना सो शिक्षणाक कितें जाता दर्यावेळ आशिल्ल्यान म्हाका अनुभव आसा कांय भुरगीं येतात म्हजे कडेन दर्यावेळ आशिल्ल्यान भुरग्यांक दर्या आपयतात आमकां अशें बिचार भोंवपाक दर्या आपयतात एज अ ट्युरिस्ट म्हणून बाकीच्यांक असो दर्या आपयतात तसो शिकपी भुरग्यांक सुद्दां दर्या आपयतात सो लक्षात दवरचें मिनिमम एज्युकेशन 10वी 12वी करूनच भुरग्यांक दर्याक एक्टीव करचें ताचे पयलीं फक्त तांकां शिक्षण पयलीं कारण 10वी जाले शिवाय कांयच ना 12वी जाले शिवाय कांय ना हायर एज्युकेशन एक वेळ आवड आसलें खंयची मागीर ताणें जर आपल्या धंद्याक उतरलें कारण ती गरज आसा हो धंदो दुसरो आनी कोण करूं शकपाना ज्या पद्दतीन ट्रेडिशनली तुमी करता सो तेय मातशें लक्षात दवरचें आनी हायर सायडीनूय भुरग्यांक एज्युकेशनाक वचपा खातीर जो सपोर्ट जाय तोय करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी मदत करची आमची बाय शुभला आसा MSc मॅथमॅटिक्स करून आमच्या गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर शौर्य कोमरकर.